नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटीच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खंय तरी मायनिंग वाठारांतल्या ट्रकवाल्यांक आनी बार्जवाल्यांक बँकांच्यो नोटिशी निमणे येवपाक लागल्यो आनी 10 दिसां भितर जर तुमी किंवा 15 दिसां भितर जर तुमी लोन ते डिफॉल्ट जालां ते फारीक करनात जाल्यार तुमची प्रॉपर्टी आनी ट्रक अटॅच करतले अशें सरळ त्या नोटिशीनी बरयलां. आनी 1 वर्स जालें खंय तरी मायनिंग स्टॉप जावन. फुडली 1 वर्स तरी मायनिंग सुरू जातलें काय ना हाचे विशीं कोणूच निश्चित सांगपाक शकना. अशे परिस्थिती भितर एकूण सगळ्या लोकांचो जे ह्या वेवसायाचेर निंबून आशिल्ले तांचो फुडार कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. पयले आसात म्हजे बरोबर ते म्हळ्यार पर्यावरण मोगी आनी शिक्षक रमेश बाब गांवस सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर मिनेर हरीश मेलवानी सर, तुमचें स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनचे वायस प्रेसिडेंट सुरेश देसाय. नमस्कार. सुरेश, सुरवात तुमचे कडच्यान कित्याक नोटिशी तुमकां आयल्यात, कितें आसा परिस्थिती? परिस्थिती म्हटल्यार आयज 1 वर्स जालें मायनिंग बॅन जावन. सो 1 वर्स कशें कशें बँकेन थारो दिलो की 5,000 भर किंवा 2,000 हाडून भर, खंय तरी लोकांनी कितें कितें भरून 1 वर्स थारो दिलो. सो आतां लोकां कडेन कितेंच पयशे ना. आनी प्रॉब्लेम असो जाला की म्हारगाय जेन्ना वाडल्या आयज पर्यंत, आज म्हारगायेच्या हितून बिझनेस जर बंद जालो जाल्यार लोकांनी कशें जगचें हेजेर एक मोठो विचार आसा. म्हणून आयज बँक पळयतली आपलो फायदो. सो बँकेन वरासभर पयलें तें कशें कितें करपाचें आसा तें पयलें. म्हणून बँकेन टोटली नोटिशी धाडल्यो की 10 दिसां भितर किंवा 15 दिसां भितर बँकेन येवचो आनी जे कितें तुजो कारबार आसा तो पळोवचो आनी तो फायनलायजेशन करचो. परंतु आयज लोकां कडेन बिझनेस बंद जाल्ल्या कारणान एकय पयसो ना जाल्यार लोकांनी आयज कितें करचें, नोटिफिकेशन कशें उत्तर दिवचें हो मोठो प्रश्न आसा. सो बँकेन आयज जर 10 दिसांची मुदत दिल्या जाल्यार 10 मुदत दिसाचेर बँकेन वचून तो कितें सांगतलो आनी कितें सांगचो ना हेजेर ताका मोठो प्रश्न चिन्ह पडलो. तुमी कितें ठरयलां? तुमी कितें करपाचें ठरयलां? आमी सद्या आतां बँकेन 10 दीस जे दिल्या, आमी आतां सद्या कितेंच करचें न्हू म्हणून थरयलां. आमी घरात कडेन बसचें केलें. आमचे कडेन परिस्थितीच ना की बँकेन पयशे भरचे किंवा तांकां कितें उत्तर दिवचें. सो आमकां आयज जरी सरकारान जरी कितें पॅकेज दिली, ही आयज घरान जेवणा खाणांक सामान हाडपाक पयशे मोडू काय बँकेचे भरूं. 8,000 एके गाडयेक दिल्या, 12,000 2 गाडयो आहा ताका. हांव स्वागत करता सरकाराचें की सरकारान कितें ना कितें तरी हेजेर लक्ष घातलें आनी आमकां आयज खंय तरी पयशे दिवपाक स्टार्ट केले. परंतु हेजो अर्थ असो न्हू की ते बँकेक भरूं जाता. बँकेचो इंट्रस्टूच आसा 12,000 ते 11,000 इंट्रस्ट. एक जर 15 लाखाची गाडी धरली जाल्यार 30,000 इन्स्टॉलमेंट आहा. इन्स्टॉलमेंटाचो इंट्रस्ट आसा 11,000. सो 30,000 खसून हाडून भरपाचें. आनी बिझनेस जो आमचो जालो फक्त 1 वर्स आमचो जो हेज्यान पयलीं जो बिझनेस आमचो चलतालो हेजो ब्रेड आमकां कांय व्हडलोसो नसलो. आनी बट तुमकां कितें दिसता की आतां ही जी तुमचेर परिस्थिती आयल्या अल्टिमेटली आमी केन्ना मायनिंग सुरू जातलें हाजेर या, पण तुमी कोणाक जबाबदार धरतात? ह्या तुमचेर आयिल्ल्या परिस्थितीक जबाबदार कोण? आमी जबाबदार कोणाकूच धरिना. कारण गेल्या 5 वर्सांक जे सरकार आसलें तेंच्यांनी बिझनेस कारबार चलयलो किंवा हें जें सरकार आसा शाहायुकाचेर डिपेंड सिस्टमॅटीक बिझनेस चलोवपाक मायनी सस्पेंड केल्यो. सो बिझनेस तर सिस्टमॅटीक चलोवपाक जर मायनी सस्पेंड केलो जाल्यार सरकारान तेजी पाठपुरवठा करून केंद्र सरकारा कडेन वचोन जे सुप्रीम कोर्टा कडेन बाजू मांडपाच्यो ती वेवस्थीत बाजू मांडून जाता तितले बेगीन ती मायनिंग स्टार्ट करपाचें. परत आमी तुमकां कितें दिसता सरकार कमी पडटा हें करपाक? सरकार मातशें खंय तरी फाटीं पडटा अशें म्हाका तरी दिसता. मिलानी बाब, कितें पयली गजाल म्हळ्यार ही परिस्थिती आयल्या लोकांचेर. अशी परिस्थिती भितर तांकां खंय तरी दिसता की सरकार कमी पडटा. नाव यू आर अ मायन ओनर. फ्रॉम इंडस्ट्रीज पॉयंट ऑफ व्यू तुमचें मत कितें? तुमकांय दिसता सरकार कमी पडटा? हाजेर 2 विचार नाच. सरकार कमी पडला. सरकार कमी पडला? हय, एकदम कमी पडला. कारण की आतां 1 वर्स जालें तांच्यांनी सस्पेंड केलें. वेगळे वेगळे टायमार वेगळे वेगळे इन्फॉर्मेशन घेतले. आतां 1 वर्सान तांचो निश्चय जायना कोण लिगल कोण इल्लिगल तो अजून पर्यंत तो निश्चय जावंक ना. आतां मेले कोण? जे पळय सादे ट्रकवाले आशिल्ले, मशिनरीवाले आशिल्ले, ते बाबडे आपले कितें जोडटले म्हूण ट्रकां घेतली, ती लायली. अल्टिमेटली जेन्ना 2 हत्ती लडटा पळय, सकयल जो घास आसता पळय तो मरता. दीस इज रूल ऑफ दी युनिवर्स. आनी तातूंत हें जालां. आतां हें जालेंच न्ही. आतां कोण कमी पडलो कोण कमी पडोंक ना तें घेवन जर आमी बसतले जाल्यार ह्यो गांठो सुटच्यो ना. शेवटी गोंयच्यान एक लास्ट 5 वर्सान हांव खात्रेन सांगूं शकता की केंद्र सरकार आनी गोवा सरकारान
50,000 कोटी जोडल्या. आतां जर तूं एज ए इकॉनॉमिक्स पळयशी जाल्यार सरकार केंद्र आनी स्टेट दोनी मेळोन, हांव एकट्याचे कोणाचे दोश दिना, जेन्ना तुमी थंयच्यान 50,000ची उत्पन्न खाल्या, 50,000 कोटी कमी न्हय, जाल्यार समज सुप्रीम कोर्टाचो 1-2 वर्सां टायम लागता, तेन्ना जी पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जे पळय ट्रकवाले आसा, मशिनरीवाले आसा, जे बार्जवाले आसा, तांकां जर तुमी एक प्रोविजन काडलो स्पेशल अंडर इमर्जन्सी क्लॉज, आनी ती पावर्स आसा, स्टेट गव्हर्मेंटान रेकमेंड करचे, सेंट्रल गव्हर्मेंटान RBIक जर इन्स्ट्रक्शन दिले की बाबा तांचे इंट्रस्टचे 50% घेया तुमी किंवा 25% घेया. हे कित्याक जायना वेलवानी बाब? प्रश्न हो आसा की हे सगळें आसा, सगळें आसा हें बरें आसा, बट जायना कित्याक? म्हजें मत पर्सनल, हय. नॉट इंडस्ट्रीज मत, हांव म्हजें उलयतां. आमचो CM आसा तो खूब इंटेलिजंट आसा, पूण ताका सरावंडींग जे लोक मेळ्ळा पळय सगळे येस मॅन मेळ्ळा. ताका ते आयकोंक जाय तेच सांगता, आनी हो विचार कोण ताका इंटेलिजंट मनशाक आपली भोंवतणी येस मॅन आसा हाची जाणीव जायना, मागीर इंटेलिजंट कदाचित तशेंच आसा न्ही, नाल्यार हे प्रॉब्लेम केन्ना पर्यंत सुटपाचे. इट इज कॉमन सेन्स. आतां समज त्या मनशा ती बांय सुकली, ताजेर तूं आनी प्रेशर घालता की 10 दिसान म्हाका पयशे दी नाल्यार हांव तुजे ट्रक व्हरता. शेवटी जेन्ना इंडस्ट्री चालू जातली, एक ट्रक मेळचो ना, एक मशीन मेळचें ना, एक बार्ज मेळचें ना, हितून कितें अर्थ जालो? So it is a common sense that any leader of the state has to think about preserving it for future, and certain steps are to be taken. कितें दिसता तुमकांय दिसता की सरकार जबाबदार ह्या सगळ्या जे डिले जाता, खंय तरी एक रिजल्टा मेरेन आमी पावना? आजचो जो निकाल जो आसा न्हय सुप्रीम कोर्टाच्या हाच्या प्रमाणे जे कितें तुमी रिस्पॉन्स दिवपाक जाय आसता, त्या रिस्पॉन्स दिवण्याच्या फाटल्यान सरकार खूपच मोठ्या प्रमाणात ते मायल्ड भुमिका घेतात. तेंच्यांनी थोडेशे तशाच पद्दतीन सांगता, पण हांव रोखठोक सांगता की ज्या सरकाराक अशें दिसता की हे सगळे इरेग्युलरिटीज जाग्यार घालपा खातीर खांडेपारकर समिती नेमपाची इच्छा जाता आनी नेमलो वयता आणि ताका अजून ऑफिसय दिना, त्याच्यामुळे त्याचे इंटेन्शन क्लियर जाता ना. ताकाय बी इंटेन्शन अशें की त्यो मायनी ना सुरू जाल्यार त्याच्या खातीर व्हडलेशें काय प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम आसा हांकां, तो त्यामुळे काय करिना, तो एफिडेविट फायल करता आसतना जर वेग केले जायत जाल्यार तो प्रॉब्लेम जाता. ज्यामुळे सुप्रीम कोर्टान तूं CACचेर ताशेरे जोडटा, तूं सुप्रीम कोर्टाच्या वतीन सांगता आमकां स्टेट रूल करची पडटा, सुप्रीम कोर्टाक न्हू. कितें इंडिकेशन्स आसात की तुका प्रॉब्लेम सोडोवपाचो आसा कामगारांचो, तुका प्रॉब्लेम बेगिनांतल्या बेगीन ट्रकवाल्यांचो सोडोवपाचो आसा, तेंच्या फाटल्यान जे शुक्ल आसता बँकांचे लागले आसा ताका रिलीफ दिवपाचो आसा काय? आतां हेंचे एक्सेप्शन सोडून तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे सगळ्यो मायनिंग लिजीस तूं रिन्यू करपाक मोकळो जाता, तूं सगळ्यांक सर्टिफिकेट दिवन मोकळो जाता की दे आर बेल आउट. प्रामा फिशिया ते दोशी आसात, कोण तो ठरवना. then why do you allow them to get renewed their mining leases? Mining leases renew करता आसतना प्री कंडिशन एकच सांग, सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ ट्रकवालाज, सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ कामगारांक उपाशी उडोवं नाका, तांकां धड्यार उडोवं नाका, तें पयलीं करात. कारण तेंचे टोटल नेट प्रॉफिट जे आसा ना ते 15,000 कोटी रुपया 2010 आणि 2011 आसा नेट, सगळे मायनवाल्यांचे सगळे. आणि त्याचो हिशोब जर काडलो जायत तर 12,500 गोंयकार धरले जायत आणि 2.5 लाख 12.5 लाख धरले जायत. 2.5 लाख जर प्रत्येक घर जाले जायत तर प्रत्येक घराक वर्साक 6 लाख रुपया तुम्ही दिवंक शकतात. आणि हे 15,000 कोटी कोणाचे? तुमचे आणि आमचे जे गोंयचे रिसोर्स आसात त्याच्या हेचेर तेंच्यांनी जोडलेले. तेही तुका खबर ना. आता तेंच्यांनी म्हटल्यार ते इंटेलिजंट आसा. वॉट इज लॅकिंग की त्याच्या कडेन विजडमचो जो गजार आसता न्हय, माणसाक विजडम आसूंक जाय आणि प्रामाणीकपण आसूंक जाय की येस ह्या प्रश्ना कडेन हांव अतिशय कॉम्प्रिहेन्सिवली पळयतां. इतकी जर तेंची 15,000 कोटीची जोड आसा जायत, कॅल्क्युलेट तसोच करूंक शकता. स्टॅटिस्टीक असेंब्लीन कशें मांडटा तो खबर आसा. तर 6 लाख रुपया एका फॅमिलीक एका वर्साक ते जर तिजोरीन येयल्ले जाल्यार तूं सहज दिवंक शकता. 1,000ची कांय गरज ना लाडली लक्ष्मीची. ते मागीर ते जर इतके घराघराक दिवंक शकता जाल्यार ट्रकवाल्यांच्या खातीर, बेकार पडलेल्या कामगारां खातीर ते मॅनेज कित्याक करूंक शकना तूं? हें पडटा. तो म्हणटा अल्टिमेटली पयशे तुमचे कडच्यान घेवपाचे. अल्टिमेटली पयशे आमचे कडच्यान घेवपाक जाय तें खरें ताजे हीज ओपिनियन इज व्हॅल्युएबल, बट आय वूड लायक हिम टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन ऑल्सो. आतां जे जालें तें जालें. आतां परिस्थिती ही येयल्या न्ही, 10 दिसां भितर कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. बरोबर. पूण तातूंत हे सगळें आमी फिलॉसॉफी उलयतले आनी तें जातलें तातूंत वर्सां वयतलीं. आतां वी हॅव टू थिंक पेशंट इज इन कोमा नाव, ही इज गोईंग टू डाय इन 10 days. सो डू वी गिव हीम लायफ सपोर्ट ऑर नो? हे सगळे फिलॉसॉफी मागीर आमी उलोवं येता. आतां कितें करूंक जाय? स्टेट शूड गो इमिजिएटली टू सेंटर अँड इश्यू अ डायरेक्टीव टू RBI, डिफर ऑल दीस
आणि टोटल एक्सपोजर इज व्हेरी स्मॉल, खूप कमी असं. अखंड इंडियाचे तुम्ही पळयतले लोन्स आनी तातूंत गोंयचे लोन तुम्ही पळयतले एकदम बारीक ते. आनी फॉर द बँक्स तांकां कांयच डिफरन्स जावचो ना. पूण तांकां RBI जे पर्यंत तो डायरेक्टीव काडिना ते पर्यंत ते करचे ना न्ही. म्हाका एक गजाल सांग, तुमी तुमचे स्थानीक आमदार तुमचे कडेन चड BJPचेच आमदार आहात आवडचे. तुमी थंय काँग्रेस आमदार आनी BJPचे आमदार ह्या दोगी जाणां कडेन वचून बाबा खंय तरी एक कडेन बसया आनी उलोवया हाजो प्रयत्न तरी केला? मागीर कितें जालें? आमी रुलींग पार्टीचे सगळे MLA हांकांय मेळयले, ऑपोजिशन माननीय प्रताप सिंग राणे हांकांय आमी हालीं मेळ्ळे. तेच्या पयलीं आमी मेळ्ळेत मायनींग जेन्ना बॅन जाल्लें तेन्ना. पण तेन्ना शाह रिपोर्ट जो आयलो आनी तेंचें वातावरण गरम आसल्या कारणान व्हडलोसो मुवमेंट मेळोंक ना. पण आमी जेन्ना ह्या 8 दिसां पयलीं तांकां मेळ्ळे तेंच्या बंगल्यार वचून की आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो की ही मायनींग जाता तितले बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय, नाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम जातलो. आनी आमी म्हणून सगळे 9 जण जे आमदार आसा हेजेर जे आमचे ते केंद्रीय लिडर येवपाचे तेंचे कडेन मांडटा आनी हेजेर विचार करून जाता तितले बेगीन आमी हेजेर सॉल्युशन कशें कितें काडपाचें तें. तर आमी जेन्ना मेन प्रश्न जे घेवन गेल्ले की आमी केंद्रीय मंत्री P. चिदंबरम हांकां मेळ्ळे. जेन्ना P. चिदंबरम हांकां मेळ्ळे तेन्ना आमी एक घातलें की आमकां बँक रिस्ट्रक्चरींग मेन जाय आमकां. तर हेजेर आमकां मेन जी भुमिका आसा ही तुमची आमकां स्पश्ट सांगचे. तेन्ना आमकां एक आश्वासन दिलें की गोंयचो मुख्यमंत्री हो व्हेरी इंटेलिजंट मॅन, खरोखर शिकलेलो आनी खरोखर बरो मनीस म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी आमकां खूब बरें दिसलें तेन्ना. परंतु तो आजून पर्यंत आमचे कडेन कित्याक येवंक ना हो एक मोठो प्रश्न जालो. तेन्ना 9 म्हयने काय 8 म्हयने जाले हे सारकें अजून पर्यंत तो कित्याक येवंक ना. जरी हुशार जर आसलो जाल्यार तो आपले कडेन आमचे कडेन कित्याक येवंक ना. कारण मायनींग विशय हो सेंट्रल विशय आनी मायनींग गोवा सरकाराक सस्पेंड करपाची गरज नासली आनी जयंती नटराजनाक EC सस्पेंड करपाची गरज नासली हें आमकां तेंच्यांनी सांगलें. तर मुख्यमंत्र्याक P. चिदंबरम सांगलें मुख्यमंत्र्याक येवन आपले कडेन लेखीचे प्रोसिजर घेवन जो तुमचो बायोडोटा तेजेर आपूण विचार करता. मागीर आमी येवन सांगलें मुख्यमंत्र्याक की अशें 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 आमी जेन्ना मांडलेलें आहा तेंचे कडेन आनी तुमकां सर वचोंक जाय. सो आपूण वयता म्हणलो आनी ते गेले. जेन्ना आमी हांवूय आसलो तेंचे कडेन वांगडा बरोबर की पंतप्रधानाक जेन्ना मेळ्ळे आमी तेन्ना मायनींग विशय करपाचो आमकां पंतप्रधानान आश्वासन दिलें की पंतप्रधान मायनींग शूड बी स्टार्ट जाता तितले बेगीन आपूण जाता तितले प्रयत्न करता. परंतु P. चिदंबरम जे आसले तेंची आई एक्सपायर जाल्ल्या कारणान ते नसले. मागीर 12 तारखेक जे CM गेले तांकां मेळपाक तेजी भुमिका कितें मांडली आनी कितें तेंच्यांनी सांगलें आनी तेंच्यांनी कितें हें आमकां अजून पर्यंत CMन सांगना किंवा आमकांय तें कळोंक ना कितें तें. आमी जेन्ना पयली मिटींग केली 18 फेब्रुवारीक विथ शरद पवार अलॉंग जयंती नटराजन सगळ्या गोष्टीक लागून जे आमी केलें जेन्ना मिटींग स्टार्ट जावचे पयलीं चेंबरान जयंती नटराजन 10 मिनटां पयलीं येयली तेन्ना विशय असो जालो की गोंयचे मायनिंगे बद्दल. सो ओके म्हणून लास्ट म्हणून जयंती नटराजन गोवा मायनींग सस्पेंड केलें गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां आपूण EC सस्पेंड केली सेंट्रल गव्हर्मेंटान. परंतु गोवा सरकार आपल्या कडेन कित्याक येवंक ना. आपूण EC जे आयज कॉलॅप्स जाला गोवा जी आयज आर्थीक स्थिती घासायटा हेजेर आपल्याक कळना आपूण खंय तरी हेल्प करून ती आयज EC रिवोक करून खंय तरी मायनींग स्टार्ट जातलें म्हणून अशें आमकां तेन्ना जयंती नटराजन सांगलें. कितें हांगा तुका केंद्र आनी राज्य आनी मनोहर पर्रीकार आनी काँग्रेस हांचे मदीं इगो इशू जाला. इगो बॅटल्स प्लेड आउट अँड इनोसंट पीपल आर सफरिंग. जे कोणें चोरले ते ना जाले. आतां ते 350 ट्रेडर खंय गेले ताणें खंय उल्लेख ना ते गेले. एक्सपोर्ट काल हांव वाचतालो CEC रिपोर्ट घेवन बशिल्लो अर्दी रात पर्यंत बशिल्लो आनी तातूंत क्लियर आसा की एक्सपोर्ट जास्त जाला प्रोडक्शन कमी जाला. तो माल खंयच्यान आयलो ताजेर कोण विचार करिना. आतां MOEFचे उलयतना तेन्ना 1 वर्स पयलीं तांच्यांनी सस्पेंड केले. 3दा इन्स्पेक्शनां केली इन्फॉर्मेशन घेतलें तांचोय आयज पर्यंत रिपोर्ट मेळना. हांवें अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन अप्लाय केला रिपोर्ट म्हजे मायन बद्दल. म्हाका 26 रुपया भरपाक लायले ताणें. 26 रुपयाचो DD भरून सुद्दां ते म्हाका रिपोर्ट अजून पर्यंत 2 म्हयने जाले मेळना.